गेली खूब वर्सां आमच्या लोलये पोळी कुमुंदादीन खूब अशे जाग्यान एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसात आनी ते एन्क्रोचमेंट काडपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करताले आमचे पयलींचे कमिटी आनी ताजे नंतर आमी जेन्ना कमिटीचेर आयले तेन्ना आमी ठरयलें कितें की ज्यांनी ज्यांनी आमच्या जाग्यान घरां बांदल्या तांणी कायदेशीर फॉर्मेलिटी करपाच्यो आनी तांणी जे पळय घरा पुरतो जो जमीन आसा ती मागपाची आनी आमी घरा खातीर जितली जमीन आसा तितले तांकां दिवपाक आमची तयारी आसा असो आमी एक ठराव घेतिल्लो 1-2 वर्सां फाटीं। ताजे उपरांत आमचे काणकोणचे आमदार आनी माननीय सभापती तांणी सांगलें की कोणाली घरां मोडनाकात रे, जाता जाल्यार ती कायदेशीर करपाचो प्रयत्न करात आनी ताका सरकाराचें कितें सहकार्य जाय तें आमी तुमकां दितात। बरें आसा आनी लकिली आतां सीएमानय जेन्ना हें बील मांडलें गोंय विधानसभेत आनी त्या बिला प्रमाणे म्हणजे आमकां तांणी जें कळयलें की त्या बिला प्रमाणे कुमुंदा जागेन एन्क्रोच करून जी घरां बांदल्या ती मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मीटर प्लिंथ एरिया पर्यंत घरां रेग्युलरायज करपा खातीर तांणी एक अमेंडमेंट हाडला आनी त्या अमेंडमेंटा प्रमाणे आतां तांणी म्हळां की 15 ऑगस्टा नंतर ताका कशी इम्प्लिमेंट करपाचो हो कायदो येतलो आनी फॉर्मेलिटी आनी ताजे खातीर आमी जेन्ना आमचे मॅनेजिंग कमिटीची मिटींग घेतली आनी आमी डिस्कस केलें आमच्या बाकीच्या मेंबरां कडेनूय तर सगळे म्हणपा लागले की आमचे जे पळय हांगा रावतात ते सगळे आमचेच गांवचे भाव भयणां आसात आनी हांगा कोण तरी भायल्यान येवन कोणें जागा अडोवन घेतिल्ली ना तेन्ना जाता शक्य जाता आनी जर ते कायद्यान बसता कुमुंदादीच्या कोडा प्रमाणे जर बसता जाल्यार ती घरां रेग्युलरायज करची आनी ताजे खातीर आमी जे जाता ते सहकार्य करया अशें आमी ठरलें। तातूंत थोडे मेंबरांनी कितें म्हळें की ही जी घरां आसात न्ही एकल्यान जर समज एकल्याचें घर 200 मीटर आसा पूण ताणें 5000 जागा अडयला त्या जाग्यान ताणें झाडां रोयल्या ते कशें तर ह्या जो पळय डिप्लोमा आसा जो अमेंडमेंट आसा तातूंत क्लियरली बरयल्लें आसा की घरा पुरतीच जमीन आसा ती कायदेशीर मेळटली आनी उरिल्ली जमीन आमकां कलेक्टरा मार्फत वेकेट करून आमच्या ताब्यान येतली आनी जी जमीन ते मागतले ताजे बद्दल तांणी योग्य कॉम्पेन्सेशन कुमुंदादीक दिवचें पडटलें आनी ह्या हाजेर चडशे मेंबर कन्विन्स आसात आनी प्रत्येकाची सहमती आसा की आमी हे दिवचे आनी ह्या बिलाक आमी सपोर्ट करचे। फक्त 300 स्क्वेअर मीटर जमनीक घराचो एरिया हय म्हणजे तातूंत कशें आसा की तुजी जी पळय प्लिंथ एरिया आसा जाल्यार समज एक 200 स्क्वेअर मीटर प्लिंथ एरिया आसा ताजे भोंवतणी 2-2 मीटर तुका 250 मेळटली मॅक्झिमम 300 प्लिंथ एरिया आनी ती धरून 400 पर्यंत जमीन रेग्युलरायज जातली। वयर तांगेलो वयर येना तांगे आतां सो बेसिकली लोलये पोळे कुमुंदाद जे नोटिफिकेशन येयला ताका सपोर्ट करता वेलकम करता। ती स्पेसिफिकली आमी मिटींग आपोवपा फाटल्यान हेच उद्देश अशें आमगेलो की आमी गव्हर्मेंटान पळय हें जें बील हाडलां ताजो आमी खरें म्हळ्यार आमी तांगे अभिनंदन करपा जाय आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें की हातूंत कुमुंदादूय हातूंत बरें आसा फायदा आसा आनी जे पळय जाणी जागा ना किंवा आमगे जे गांवचे जे भाव आसा जाणी जागा ना किंवा आनी कितें ना म्हण जर घर बांदली तांगेली घर रेग्युलरायज जातली सो तांगे सदांच एक तकलेर हें उरतालें की आपल्याक केन्ना घर मोडटलें सो सरकाराचें हें खरेंच बरी तांणी इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा सरकारान की खंयच्याय कुमुंदादीक हातूंत जर अशी इलिगल एन्क्रोचमेंट आसा तें काडप हें केन्नाय शक्य ना आनी लोकांनी घर मोडप ही आमगेली हें न्ही आमकां तें बरोबर दिसना सो एक सरकारान तांकां बरें एक हें दिल्लें आसा आनी कुमुंदादीकूय दिल्लें आसा की चड एन्क्रोचमेंट जो आसा तो तांणी आमकां हँड ओवर करचो पडटलो तो कुमुंदादीकूय तातूंत फायदा आहा आनी जे जाणी घर बांदता तांकांय तातूंत फायदा। गांवा खातीर कितें जाय
वेदर शिक्षण आसूं किंवा मेडिकल फॅसिलिटी आसूं, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आसूं किंवा आनी कसलेय नॉन पॉल्युटिंग उद्योग हाडून गांवचो विकास करचो ह्या हेतून आमी हे फुडें सरिल्ले आसा हाजे खातीर. आनी गांवचे लोकांचे ही जी समस्या आसा न्ही ती गोंय स्वातंत्र्य जाल्ल्या पासून अजून पर्यंत बाबडे सदांच एक भयान आशिल्ले की आमचे घर केन्ना मोडटले. पण तो एक तांचो भंय वचून तांची फुडली पिढी तरी सुखान जगची किंवा त्या घरान रावची ह्या हेतून आमी ह्या बिलाक स्वागत करतात आनी आमी सपोर्ट करतात.